कसन विषय रे तुळशीदासा. गज्जू काही सांगू नका वग्गी हांव म्हण सांगलो मू मग गाबरी जाल रे मारया. तें सोण येईल हांव. गाबरी जावचे विषय ह्यो. तुका हे विषय गोत्तस की ना की म्हाका गोतना मैनातण्णा. जाल्यार हे विषय मिगेल कन्नर पडात लागून जिवंत जीवना एक म्हणे वनमालक्का तुका मात्र नाही म्हाकाय अक्कसील म्हणके. हांव आयकल्ले विषय अक्कल विषय वे कसं म्हण समज सांग रे मारया. ती एकली तशींची कसने कष्ट रे कोणाक सांगचे म्हणू ना. कोणाला की दुखून आमकां विषय कळूंक पडले कसले अशी करत की ती. सांग रे कसन विषय म्हण सांग. हो तश जाल्यार तुका हे विषय गोतना हांवें. आजी चडा पळय मम्माल घराक सामान दिवचें म्हूण गेल्लेलो. वापस येतना ती बेबी माय म्हूण आसमू वनमालक्कले घरा लागीं खंयची आसची दिसता तिने. ती साकूमाये लागीं सांगता आशिल्ली म्हाका विशय केन्ना पडले मैनातण्णा. ते कसं म्हळ्यार तो वैकुंठ मामू म्हळ्यार वनमालक्कल माव दिसता न्हय. तागेल निमित्ती कशें सांगचें म्हूण कळतना म्हाका. यो तुळशीदासा म्हाका टेन्शन जातास. ते कसन विषय म्हणून म्हाका सांग रे म्हारया. कितले कश्टा विशय तो हांव आयकता. म्हाका टेन्शन दिव नाका रे सांग रे. गाबरी जाव नाका मैनातण्णा. कोणकी वड्डीक दूड दितखे बाबा आयलमेनिशी ती कसन की गुरबीन खंय ताका कारण वैकुंठ माम म्हणू जाल्ला खंय. हे सुद्दी गांवा पूर्ती हब्बून गेला खंय. जाल्यार वनमालक्का मावल परा जावन राबल्या म्हणून तांणी उल्लोंग घेत आशिल्ली पळय. अयो देवा कसन रे हे सम ऐकला नव्हे तू. होय मैनातण्णा तांणी उलोवंक घेत सम ऐकल हांव. थंय राबून ऐकला. तुका विशय गोत्तशे पूर की म्हण लेकले मागीर मन आयकनी गोत्तसे नशी आसो तुगेल केन्ना हे विशय घालया म्हणून वोगोगे आयल हांव. कसं म्हणू फोन कोन्न निमगे कसने ತೊಂದ್ರೆ दायन जाल्यार पुरो कसने विषय असो म्हाका कळय मैनातण्णा. वनमालक्का तुका मात्र नाही म्हाकाय अक्कसील म्हणके. कसने असो ती कसने हेल्प करता जाल्यार आमी सगळे मेळून करया. कसने विषय असले सांग गो मैनातण्णा. खंडीत रे खंडीत तुका विषय कळयता. तू सांगील छान जाल रे तुळशीदासा. म्हाका खंयचे विषय गोत नासिल रे. याक तशीच मारया स्वाभिमान म्हणू एक विषय आमकां सांगना रे. अशीच प्रतिपन थंय तशीच दुसऱ्या मुखांतर आमकां विषय कळचे. असो कसा म्हूण पळयता हांव. वनमालक्काक जोर कर नाका. असल संदर्भारी आमी तांकां सपोर्टाक आसका समाधान करका. ती मावल परा जावन राबल्या म्हळ्यार मावल कसने चूकी ना दिसता म्हणून बेबी मायांनी साकूमाय उल्लोंग घेत आशिल्ली ती. कसन कितें म्हूण पळय तो मामू तसल वे नाही रे तसल नाही तो बेजबाबदारी मनुष्य आणि एक नमने कोच्चोंग घेवचे बुद्धी जाल्यार असल न्ही नाही आपा. चांग मनुष्य रे तसल न्ही कसने ना पोट पिवचे न्ही पुरो आसिल खंय मागीर कसं की हुशार नाशी जाल्यार मागीर सोडलं खंय आपा. ना असल मनुष्य नाही रे. कसं की मिसअंडरस्टँडिंग जाला. हांव खंयच्या खंय हाका फोन करून न्हू विचारसिता. हा तिगेला गुल्लो न्हू कसन कितें म्हणून म्हाका सांग मैनातण्णा. म्हाका अंगडी वचका वेळ जाता येत हांव इतें. दायत रे तुळशीदासा. तुका कसने विशय कळल्यार म्हाका कळय इतें. दायत मैनातण्णा हांव न्ही येता. देव कसले काक्क कश करता म्हणू. अक्क दवो भवजी दवो न्याय नीती धर्म म्हणू चलता ती तांकां कसले ख्यान मने कष्ट येता म्हणू. सुरवेरी फोन कर न्हू ती जोर करका मागीर कसन कितें म्हूण विचार सुका. मैनाता हो गज्जू तू इथे कळ्यार हंगा येवक ती दल रे मारया. ते सुद्दी मिगेल कन्नर पडात लागून एक नमने तळमड पड मारया. वनमालक्का तुका मात्र नाही रे म्हाकाय अक्कसील म्हणकेची. छे
हो विषय तुका कळलिवे हा तुका कळलिवे म्हणे रे तुका ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ हे विषय यो ना रे तिथले विषय कळलेले तुका कश कळले हे आता एक 10 मिनिट फोडे अम्मा फोन करून हे विषय सांगले रे मक्का ऐकलेले हातपाय कडकड येऊन गेल मारया हे वनमालक कसं ने कष्ट चुकले म्हणून ना पळे एका नंतर एक येत पळे तका तू कळूया म्हण हांव येतसिलो फोन करका म्हणी मातेंतना सीदा येईल पळे पुण्याक तू हंग मेळ्ळो तुळशीदासू तेकडे वच्ची पळयतासील हांव होई रे तुळशीदासन म्हाका विषय सांगले पळे आत्ता म्हाका कळली रे कसं म्हणची सांग हे सत्य म्हण दिसतवे तुका म्हाका की हे कोणकीची हुटार हपसिला म्हण दिसता कसने ಗೊತ್ತನಾಶಿ कशी उलच रे गज्जो कसन किती म्हणून अक्का फोन करून निम्गुनू आम्ही निर्धार घेवका जाता ती अंतू तोंड सोंड एक विषय सांगना रे अशी करता हिगेले एक स्वाभिमान पळे अक्कल वेर बेजार कोण येनक रे बायल मनशांक आपल्या बमनागराच विषय कुळार कळोचनज कुळारचे बमनागरा कळोचनज म्हणजे का असत रे आमगेल घरात पुरा चले चेडवांक वाडोच रीती तशी नव्हे तशी दावनू ती पुरा गिळून घेतली दिसता आणि वनमालक गट्टी घेती रे कष्ट एद्रिस येता तू सांगचे करेक्ट रे गज्जो जाल्यार एक एक पंता ती नश्कर्तन कोप येत म्हाका नाही तुका अनेक विषय गोतस्वे कोणकी बायल मनीस येयल्या वाड्डीक दुड्डू दिता आणि दुड्डू दिल्यारी मैन महिने वाडी दिता प्रमणतसील पळे ती बायल मनशांनी ही बायल मनशी एकली अशा पुरवे ते गावांत गुडसी गुंडांतर कोरून हंग इल्ल्या की हा मेहनता ही अशा पुरे ही अशा पुरो आणि खबर गोतस्वे तुळशीदासू त्या बायल मनशान लागी वाडीक दुड्डू घेवका म्हणस खंय तुळशीलाक सांगला खंय ती नमगेल गायनाक सांगला खंय पळय तिची ही जाल्यार मागीर हकय तेंची काणी जाता की म्हण रे मारया आत्ता हाक हे विषय सूक्ष्मांत सांगका रे हांव फर्स्ट हाकाक फोन करून निमगीत रे गज्जो तुळशीदासाक तू चिक्की सूक्ष्मांत सांग तें दायत रे दायत तू टेन्शन घेऊ नका आका फोन करून उरलय आणि कसने विषय असल्या रे आमकां सांग ते तावळी सांगले मो वनमालका म्हाका आक्कसील म्हणके म्हणो ती कसने ತೊಂದ್ರೆ म्हळ्यारी म्हाका एक नमोन जात रे मारया कसने असले रे मुच्चू मरे ना अशी सांग आणि कसन हेल्प करका जाल्यारी तू कसने मागशो नका म्हाका सांग मिच्यान जाल तितले हेल्प हांव करताय तें दायत रे गज्जो तू तुळशीदासू खंयची जन्मान तुमगेल भाव जावन आशिल्ली कितकी कितले प्रीती दाखयतात रे आमगेल प्रीती बांधव्य केन्नाय अशी आसता रे आमगेल बांधव्य प्रीती केन्नाय अशी असता आता तू सुरवेरे आक्का फोन करी